बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. संदेश एवकरिस्ता बोवारी बावडती एकवटीत फिरगस समुदाय बांधया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या फिरगजीचो समुदायाचो दीस संभ्रमच्या ह्या बागी दिसा आमी सर फिरगजकारां एक कुटुंब जावन क्रिस्तताय आमचो भवट परगटोवंक आनी आमचो एकवट पसारूंक ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्या. आमी घेतिल्लो पवित्र स्नानाचो सक्रामेंत ह्या एकवटाचो घट आनी मूळ. जेजू क्रिस्तचो मोग आमकां एकवटोवची सकत. फिरगस कुटुंबान आमी हर एकल्यांनी आमचे आपलेपण वळखून घेवंक आनी हेरां सवे मेळोवन आमचो भावार्थ परगट करूंक हो आमकां लाबिल्लो विशेश अवकाश. समुदायान आमची कुमक आशेताल्यांच्या गरजाक पावच्याक आनी आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे हेरांक बरी देख दिवच्याक हो समुदायाचो दीस आमकां प्रेरण. फिरगस समुदायाचो दीस वर्त्या संतोशान आनी दिनवशी काळजान आचरण करचे बाग फावो केल्ल्या धन्य देवाक आज आमी आर्गां दिवया. आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आमचो फिरगस पात्रोन सांज जुवा वंजलिस्ता मारिफात वतुल्ल्या कुरपे बेसामा खातीर देवाचो उपकार बावडया. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान बरोवन जेजूच्या मेटांनी चलोवंक बावडतान घट जावन माया मोगान आनी सेवेंत उर्बेस्त जावन चिवाळ फिरगस समुदाय बांदूंक जाय आसली कृपा ह्या एवकरिस्तीक बलिदाना वेळी मागया. मोघाळ भाव भयणीनो, आमी प्रत्येक जण मागया आमच्या वाड्याच्या लोकांची प्रगती जावंक आनी आमच्या ह्या फिरगजेंत सांजो वांजेलिस्त पांगळा शंकर फिरगजेंत एकवट सदांच चडोवन येवं दी म्हूण त्याच योगरिसल्या जेजूक आमी बेडच्या आदीं आमची सर चुकी पातकां वळखून घेवया आनी आमकांच आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया. आमचे उणेपण वळखून म्हणया, हांव पातकी सर बदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध. ह्या बसत बगे सुद्दां सांगपा मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थूया. भो मोघाळ बापा, कष्टा अडचणीक समस्यांक संपडलेल्या तुझ्या साकरांची आणि साकरणेची मागणी तू सदांच काकुळतीन आयकताय. तुझ्या बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटोवन सदांच संतोषां तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासना. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या काळार श्रेश्ठ रक्षक दूत मिंगेल तुजे परजेचो राखणदार उरतलो. राष्ट्रां उपजली त्या काळात हांव येवंक ना तसलो तळमळ्यांचो एक काळ येतलो. पूण तो काळ येतच तुजे परजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकांत बरयलेलीं आसात तांकां सुटका मेळटली. पृथ्वेचे धुळींत न्हिदोन आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठतलीं. थोडीं सशणाच्या जिविताक आनी थोडीं सशणाचे लजेक. जाणवाय आसलेलीं मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकाशतलीं आनी जायत्यांक नितिवंतपणाची वाट शिकयलेलीं तीं सशणाच्या सशणाक नेकेत्रा परी परजळतलीं. देवाचें उतर हें. तुजेर हांव पातयला. सर्वीस बरा तुंच मोजी दायज आनी मोजी पिवणपाक म्हजे जिणेचो फुडार आसा तुज्याच हातान. सर्वीस बराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तूं जर म्हजी उजवेशी आसा तर हांव केदीन हालचो ना. सांबाळ जर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. देखून म्हजी काळीज उल्हासता, म्हजोत मोदा दोस्कायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखून दिवचो नाय. सांबाळ जर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. सांबाळ जर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयला. हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातच सुर्याक काळबन पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबार ताव नेकेत्रां सकला पडटलीं आनी अंतराळाच्यो सक्त्यो लगतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक सोमेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारीय कुशींत तावन दिगंता तावन दिगंता पर्यान आपल्या विसलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखां तावन हो एक पाठ शिकाव. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोमरे फुटोंक जाले म्हणटा आसतना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवाट्यार आसा म्हणून समजून घेया. सतच हांव तुमकां सांगता, हें सर्व घडासर ही संतत अंतरची ना. अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजीं उतरां केदीन सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणायकी सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर हें. जेजून आपणाकच ताणें आमकां दिलो. येवकरिस्ता मुखांतर आमकां ताणें समर्पिलो. तर आमी गरजेवंतांक कुमोक दिजय तवळ मात्र आमी बरो समुदाय बांदूंक शकतल्या. तर आमी गरजेवंतांक कुमोक दिजय तवळ मात्र आमी बरो समुदाय बांदूंक शकतल्या. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावानी भयणीनो, एकली मदाम मॅडम कार चलयतना तिच्या काराचें टायर पंक्चर जालें खंय. ती असहायक जाली आनी तिची परिस्थिती ब्रायन म्हणल्यार एकलो दादलो तिका कुमोक करूंक विचारता. त्या रस्त्यार एका स्त्रियेन असहायक जावचें तें पळोवपाक बरें दिसना. ह्या वेळार त्या स्त्रियेक तो ब्रायन दादलो कुमो करो विचारता आसतना वो परकी मनीस जाल्ल्यान ती भियेता आनी नरगाता. पूण उपरांत ब्रायनान आपली वळख दिल्लीच ती मदाम ताची कुमो काण घेता आनी ह्या वेळार तक्षण कार योन्मुख जावन ब्रायन थंयसर काराची स्टेपनी टायर काण घेवन घालून दिता. मदामाचे समस्ये परिहार जाले. ती तवळ तिचें कार कण वेता आसतना तिका बगता एक अपरिचीत व्यक्ती म्हाका ह्या वेळे हांगा कुमो करूंक आयलो आनी कशें ताचो उपकार बावडचो गी म्हूण म्हणटा आसतना तो ब्रायन दादलो तो समजोवन तिका सांगता, मॅडम तुवें कांय म्हाका दिवचें नाका, पूण तुका न्हीद जावन कितें तरी म्हाका फाटीं दी जाय म्हूण बगता तर अशें कर. तुजे लागीं कुमोक मागून येतल्याक तांकां जाय आसली कुमोक दी. तुजे लागीं कुमोक मागून येतल्याक तांकां जाय आसली कुमोक दी. इतल्या राखेर जावना. हो ब्रायन ताच्या वाटेन वेता. मदामान एका वाटेन कारार वेता. मॅडमाक भूक लागिल्ल्यान एका हॉटेलाक ती वेता. त्या वेळार पावस आसल्यान त्या मदामाचे केस उदकांत भिजले खंय आनी हॉटेलांत वता आसतना थंयसर लेडी वेटर स्त्री वेट्रस थंयसर तिका पळयता आनी तिका तिचे केस भिजल्यात म्हूण पुसोवंक तुवालो दिता. ती लेडी वेटर तवळ 8 म्हयन्याची गर्भस्थीणी तें पळयल्लेंच
ते लेडी वेटर तवळ 8 महिन्याचे गर्भस्थीण तिची गरज तो समजता आनी तिका आरती कुमोक दिवंक तो येवजिता आनी ताचें हॉटेलाचें बील $20 फारीक करूंक जाय. ह्या वेळार तिणें $100 नोट काण घेवन लेडी वेटराक दिलो खंय आनी तिणें त्या कॅशराक पयशे दिवंक वेता आसतना ही मदाम तक्षण हॉटेल सोडून वेता आनी तवळ लेडी वेटर उरिल्ले चिल्लर $80 फाटी हाडटना मदाम नातल्ली. पूण त्या हॉटेलाच्या टेबलाचेर पेपर नॅपकीन आसलें तातूंत कितेंगी बरयल्लें पळयलें. तुवें म्हाका चिल्लर फाटी दिवचें नाका म्हणल्यार $100 $20 मात खर्च जाल्ले $80 मात थंयसर उरल्यात ती सोडून गेल्या. ती म्हणटा तुवें म्हाका चिल्लर फाटी दिवचें नाका. हांव एक दीस कश्टांत आसले वेळी म्हाका एकल्यान कुमोक केल्ली. तशें जाल्ल्यान आज हांवें तुका कुमोक केली. तुका जर नीज जावन कुमोक करूंक मन आसा तुजे लागीं कुमोक मागून आयिल्ल्याक कुमोक दी. तुजे लागीं कुमोक मागून आयिल्ल्याक कुमोक दी. वय मोगाळ भावा आनी भयणीनो 2 निदर्शन फटाफट तुमच्या मुखार दवरलें. पयलें त्या ब्रायन दादल्यान ताणें केल्ल्या कामाक कितें पाटी ताणें पर्याय विचारूंक ना. ताका कितें बरें उपकार बडीचें म्हणलें सांगना. पगार तुका कुमोक मागतल्याक तूं कुमोक दी म्हूण सांगता. हें सांगिल्लें आयकल्ली मदाम ती तिच्या वाटेनच आसता आनी एकलो गरजेवंत पळयता त्या हॉटेलांत 8 म्हयन्याचे गर्भस्थीण काम करता जाल्यार ती सलवल्या कश्ट जाल्या म्हूण समजून ती निदान तिचे $80 सोडून वेता. मोगाळ भावा आनी भयणीनो आज ह्या निदर्शनान आमकां समजोवचें कितें म्हळ्यार कुमोक मागल्यार कुमोक दी आनी तुजेल्या कुमोक विचारतल्या कुमोक दिल्ल्यांत तुका बरेंपण आसा. आज आमी फिरगेचें समुदायाचो दीस आचरण करतना गरजेंत आसल्यांक कुमोक मागतल्यांक कुमोक दिवचे विशीं चड गमन दवरूचे विशीं आमी चिंता करी जाय. आज लितुर्जी आयताराच्या निमाण्या आयताराचो आदलो आयतार ह्या वेळार दुसऱ्या येण्या विशयांत चिंतोवंक सांगता. पयल्या वचपान जावं दी ह्या सुवार्थेन जाल्यार सांगलां कितें म्हळ्यार तुमकां सोमयेवचो वेळ कळीत आसतना तुमी राखून रावचे तयार आसा जाय म्हणून. पूण आज मोगाळ भावांनी भयणीनो दिसपडतो दीस वावर आमी करता आसतना आमचे जिणयेंत सबार संदर्भ आमकां कुमोक करूंक दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंताक कुमोक मागतल्यांक आसतले हे तरावळ तरेची कुमोक आसत. बऱ्या प्रोत्सावाच्या उतराची कुमोक, बऱ्या सांगातपणाच्या ची कुमोक, बरो वेळ दिवची कुमोक, गरजेवंतांक आर्थीक कुमोक दिवची ती एक जावन. सांब पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या अध्यायांत 8 आनी 9 अजून म्हणटा गरजेवंतांक कुमोक करतल्यांक ससाण जिवीत आसतलें. सांब पावल तितूसाक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक कुमोक करची म्हळ्यार जेजूकच कुमोक केल्ल्या बरी. परत सांब पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावंटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. परत बेल्याक पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास आनेकलो पयलो जाया म्हूण सांगलां तर जाल्यार माथेवाच्या 25व्या अवस्वरांत आमी पळयता म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें न्ही निमाणी झडती आमची जावची त्या उतरांनी. तर आज मोगाळ भाव भयणीन आमी समुदायाचो दीस आचरण करच्या वेळी जेजूच्या 2ऱ्या वेळे वेळी आयकलें तर आमी बरी जिणी जियेली तर क्रिस्ता जेजूक पसंत जातली आनी प्रत्येक जावन गरजेवंतांक कुमोक दिल्ल्यांत आमी देवाक मेजवांचें जिवीत आमी जियेतल्या. त्या देखून एक बरी सांगणी अशी आसा हांवें म्हज्या देवाक सोदलो तो म्हाका दिसलो ना. हांवें म्हज्या आत्म्याक सोदलो तो आत्मो म्हाका चुकलो. हांवें म्हज्या पेल्याक सोदलें म्हाका तेगी मेळ्ळें. म्हळ्यार पेल्याक भेटलेंच
गरजेवताक आमी कुमो केल्लेंचो आत्मो मेळ्ळो आनी देव मेळ्ळो. तर समुदायाचो दीस आचरण करतना आज आमच्या सोम्या लागीं ह्यो कृपा आमी विसारया. पयल्यान पयलें विपरीत आवाज भरल्ल्या ह्या संवसारांत देवाच्या उतरांक आमचे कान मंद आनी बंद करचे न्हय. बगार मौन वातावरणांत पवित्र पुस्तक वाचून देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जियोवचें. दुसरें, अबळेशी आशा दवरून आस्ती खातीर, जाग्या खातीर, फटकिऱ्या मर्यादे खातीर एकामेका लागीं झगडें करिनासतना बोगसणें दिवन मोगान रावचें. तिसऱ्यान, आज आमचें सगळें कार्य जावंक मस्त मिनत वावट घेतल्या तशेंच आज आमच्या आत्मीक संगतीनी सैती परिपूर्ण जावंक आनी आत्म्याची भलायकी सांबाळूंक आमी सर्व पेसाडी जाय. मोगाळ भावा भयणीनो, आज सांजो अवांजेलिस्ट फिरगज पांगला शंकरपुरा फिरगशेंत समुदायाचो दीस वैयक्तराचो दीस आचरण करून आसच्या ह्या वक्ता परत आमच्या उगडाक साक आमी हाडया. तिंच उतरां जेजून आपणाकच ताणें आमकां दिलो, येवकरिस्त मुखांत तो आमकां समर्पिलो. तर आमी गरजेवंतांक कुमोग दी जाय, तवळ मात्र आमी बरो समुदाय बांदूंक शकतले आमो. तर तुजे थंय आनी म्हजे थंय कुमोग मागूं येताल्या कुमोग दिवची ती रिवाज आमकां आज प्रत्येक जावन सुरू जायचे. तर जाल्यार मदर तेरेजाच हाका मुख्य एक उदाहरण म्हूण येत. मदर तेरेजाक एक आयलोय म्हणाले खंय एक तुज्या शेजाऱ्याका कुटुंबाक जेवंक ना म्हणल्यान ती तांदूळ काणग्यान वेता. त्या शेजाऱ्या हिंदू कुटुंबाक तांदूळ दिवंक वेता आनी दिता. दिल्लेंच ती हिंदू स्त्री तक्षण थंय तान वेता खंय आनी गेल्ल्या कुडलें थोड्या वेळान ती पाटी येता. ह्या वेळा मदर तेरेजा विचारलें, तुका तांदूळ दिल्लो एकच फुडें खंय गेलें म्हणल्याक, अळे तुवें गरजेन म्हाका इल्लो तांदूळ दिलें न्ही गे. म्हज्या शेजारा एक मुस्लीम एक कुटाम आसा, तांकां म्हजो तुवें दिल्लो तांदूळ अर्दो तांदूळ दिवन आयलो म्हणलें खंय. वय अशें आज आमचे जिणयेंत बरो संविधान रस्तावन जाल्यार आमच्या फुरगेज कुटुंबांतल्या दुबळ्यांक वा गरजेवंतांक कुमोग मागतल्याक कुमकेचो हात दिवंक योगृतलो जेजू आमकां आदार दिवं दी. तर थोड्याच घडये ह्या मेजाचेर त्या पवित्रपणा हादर आसचो जेजू आनी म्हाका त्या निमाण जडते वेळार म्हणून दी. म्हज्या अती ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, वर्त्या बावडतान बरवशान हांगासर आमी वेदी सरसीन जमल्या. ह्या वक्ता आमच्या फिरगज कुटुंबाक एक समुदायतान दवरूंक देवाची कृपा विविध मागण्याद्वारे आतां आमी दवरुया. मोगाळा बापा, जेजू बऱ्या गवळ्याच्या मेटांनी सोलोंक पेसाडच्या पयस सभेच्या मुखेल्यांनी आपणाच्या जिणेन आनी शिकवणेन तुजें राज प्रकट करूंक तांकां तुजे कृपेन भर. प्रत्येक जावन आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या आत्मीक बरेपणा पसत निस्वार्थपणी सेवा पेटोवच्या आमच्या फिरगज याजकांचेर, हांगासर सेवा दिवच्या सर याजकांचेर, धर्म भयणींचेर तुजे विस्नार आशिर्वाद घाल. तांकां बरी भलायकी फावो कर आनी तांचे सेवेन तृप्ती आनी ददोसकाय लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. फिरगजीच्या हर एक कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वादा पाटय. तुजे जिवीत दिवपी उतर वाचून ते नियाळून तांचे तावन प्रेरीत जावन मोगा बरीत आनी संतोश बरीत कुटुंबा जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. फिरगजेच्या उदरगते खातीर कळमीत नासता वावुरच्या फिरगज कौळीक मंडळाच्या संद्यांचेर, सरगुरकार तशेंच प्रतिनिधींचेर, संघ संस्थांच्या संद्यांचेर आनी सर लायक मुखेल्यांचेर तुजे बेसांव घाल. तांची सेवा मानून घेवन तांचो गौळीक वावर तुज्या प्रेरणान चलोवच्याक तांकां तुजे उदंड कृपेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या उदरगते खातीर परगवांत वावरकन आसच्या आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांक तुजे आशिर्वाद दिवन सर विघ्ना अनवरांतले तांकां तूं राख. सांगातच
आमच्या फिरगजेच्या सर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तूं जाणवायेन भर. क्रिस्ती मोलांनी आनी बऱ्याशे गुणांनी तांणी वाडोवंक पवित्र आत्म्याची देणी तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सोर पिडेस्तांक आनी उतार प्रायस्तांक बरी भलायकी आनी मोतीची सवस कयला बय. पिरगज समुदायाच्या बरेपणा आनी एकवटा पासत वावर तुज्या आदीन पावलेल्या आमच्या सोर मालगड्यांक तूं सोसणाचो विशय लावबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध मिसांव गांवांनी वावुरच्या आमच्या पिरगजेच्या सोर धर्मीक भावां भयणीक तांच्या सवेंत जायत लाभय. तुज्या राजाची बरी खबर परगडच्याक याजाक तशेंच धार्मीक जावन सेवा दिवच्याक आमच्या पिरगजेच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तूं विंचून काड आनी ह्या मारिफात आमचो पिरगोज समुदाय तूं आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिरगजेच्या विविध योजना खातीर आनी प्रत्येक जावन आयच्या संभ्रमा खातीर उदार मनान कुमोक केल्ल्या सर आमच्या दानीचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांच्या बऱ्या मनाक जगतो प्रतिफळ लाभोय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्तांतल्या जेजूक शेवुल्ल्या आमी सर्वांनी मोगाच्या सेवेच्या आनी एकताराच्या स्पिरितान जियेवन हो पिरगज समुदाय भावार्थाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बोदाळ बापा तुजेर पातळणीन एक समुदाय जावन आमच्या तुज्या मुखार थोडी प्रार्थना आमी दवरली. आमकां सदांच एकवटान मोगान आनी समाधानान तूं जियोंक आदार दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. No
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागाथे. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमचे नेके पयसभेच्या आदाबाक सवेस्पर मानून घे. बापा व्हडा मोगान आमकां सर वायटांतली निवारूंक मरणांतली निवारूंक तुज्या पुता तुवें आमकां दिलोय. सर विघ्नांतले तुमकां निवरलय देखून हांव तुका दिन वसोंक दिल बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कणवळ्यान मानून घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीच आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तां जिवी सासनाचे आपल्या महिमेन सरप्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरंच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे खराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो घोट परगटुया. Amen.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सडोणची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया सांगाती भाग्यवान धर्मदूत सांजो एवांजेलिस्ट आनी सर कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगत्या त्या जेजू थ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचें फिरकस कुटाम बावडतान मोगान एकवटान जियोवची एक बरी समुदाय जावचे पसत भक्तीपणी आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव भवीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिबितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्तांच्या सस्तांक. सम्यांची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकवटाचो आनी माया मोगाचो गूर जावन एकामेकाक आमी आतां शांती दिवया. फळ्या क्रुसाच्या मरणा पर्यंत आमचो संपूर्ण मोग केल्लो तोच जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरांचें म्हाका फबना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. शांती
तुका सोमिया वंदन तुका धनिया महिमा तुका सोमिया प्रणम तुका धनिया महिमा तुका सोमिया वंदन तुका धनिया रूपान गुंड्या वैनाशा रूपान युकारिस्ताशा आमचे संगी रावला दैविक मोगान तुझा होते दयेन तुझा तारुकम सो झाला रूपान गुंड्या वैनाशा रूपान युकारिस्ताशा आमचे संगी रावला दैविक मोगान तुझा होते दयेन तुझा तारुकम सो झाला महिमा तुका सोमिया प्रणम तुका धनिया महिमा तुका सोमिया वंदन तुका धनिया महिमा तुका सोमिया प्रणम तुका धनिया महिमा तुका सोमिया वंदन तुका धनिया प्रितीच्या बापा या जिविताच्या उंड्यावर विंग तुझ्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन घट करताय ताचे वरी आमचो हे सासणाच्या सुखाचो बरवसो निरंतरी वाडय म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी संभ्रमीक आशिर्वादाक तुमची तकली बागया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर बुजवणाचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवतकायेन तुमचें जिवीत भरूं सर आकातान ते तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगांत थीर करूं भवर्तान बरवशान मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करणांनी फळादी करून सासणाच्या सुखा तो तुमकां पावो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा